गोंयांत भाजपाचें वर्चस्व आसा. जशे भाजपाचे मालगडे आसात तशे विरोधी पक्षांमदीं नाशिल्ल्याचें दिसून येता. आदी मनोहर पर्रीकार सारके फुडारी भाजपाक तशेंच गोंयांत उर्बा दिताले तशें काँग्रेसीत दिसून येना. जिल्लो पंचायत वेंचणुकेंत विरोधी पक्षान हातांतलीं सिटां वगडायलीं. ह्यान फुडें गोवा फॉरवर्डाच्या विजयान काँग्रेसीचो हात धरप काळाची गरज आसा. हातूंत गोंयकारपणाचो लेगीत सांबाळ जातलो. तशेंच आप आरजीपी बरोबर युती करचे परस काँग्रेसीन आपलोच पक्ष घट करपाक लक्ष दिवचें अशें मत सडेतोड नायक कार्यावळीत राजकीय जाणकारांनी मांडलें. पळयात. An opposition party is required so that the ruling party is kept on its pins and keeps working for the good of the people of a state. Goa has BJP for a long time at this point of time, and it will continue to have BJP for a long time for a very simple reason. I personally don't see any opposition. You're right. Okay? And I don't mean that the opposition parties are bad. I just don't see any leader in the opposition party that is strong enough to take on the might of a BJP. Like Parrikar, Exactly. who emerged as a very strong leader. So you see, when the Congress was at a high in 2012, when that election happened, if you looked at 10 and 11, 2 years prior to the election, Manohar Parrikar was able to inspire the people of Goa to fight the Congress. Inspire, very Right. good point, Sarko. Today, not a single leader in the Congress or the Goa Forward Party has that inspirational capabilities. And I'm saying it not because I support Pan the Goa, BJP. you mean to Pan say. Goa, Exactly, right? exactly, good point. So why am I saying that? Because for us as Goans, Goa has to grow, no? The political party will grow on its own merit and the political party can fall on its own merit as well. But for us, we want Goa to grow. So right now there is no opposition. The opposition is with the people. तुम्ही जर सालसेतीतलोच रिजल्ट घेतलो जाल्यार थंय पळयात बाणावले मतदारसंघ हो आपाकडे आशिल्लो आनी म्हाका खबर आसा हांव नांवां घेना पूण काँग्रेसींतली टॉप लिडरशीप हे ते दोनी सिटां काडून आपाक दिवपाक सोदताले आनी तांणी ते फाटल्या बाय इलेक्शनाक केल्लें. बाय इलेक्शनाक आपाचो जो एक थंय बाय इलेक्शन जालें ताजे हे तांणी काडून आपाक दिलें. ह्या फाटी काँग्रेसीचो ब्लॉक थंय स्ट्रॉंग रावलो. तांणी सांगलें नथींग डुईंग आमचो कॅन्डिडेट आसा. एनी बाणावलीन काँग्रेस वॉन. इन कोलवा देर वॉज अ इंडिपेंडंट अदरवायज काँग्रेस वूड हॅव वॉन देर. पण विशाल हांव तुका एक भितरलो नुव्या. एंटीडोट सांगता. नुव्या. ना एंटीडोट तुका सांगता. तूं म्हणटे काँग्रेसीक तूं शक्ती आसा म्हणटा पूण तूं ज्या लोकसभा इलेक्शनाची देख दिता त्या लोकसभा इलेक्शनाक काँग्रेसी परस आम आदमी पार्टीन चड काम केल्लें. हें आतां प्रूव जालां रॉंग म्हणून. ते जर तांणी काम केल्लें जाल्यार वेळे आनी बाणावले ह्या फाटी आम आदमी पार्टी आपले झेडपी कॅन्डिडेट कित्याक रिटेन करपाक शकले ना. सो दीस परसेप्शन विच इज क्रिएटेड आनी काँग्रेस लिडरशीप इज फॉलिंग प्रे टू इट. Precisely. They are getting they succumb to the pressure of this alliance partner. आता ह्या फाटी आरजी. आता आरजीचे जर तुम्ही पळयत डेटा काढून आता झेडपीचो ते फक्त दोन कडेन नॉर्थाक सेकंड पोझिशनाचेर आयल्या आनी सावथाक दोन कडेन. तातूंत भितर नॉर्थाक एका मतदारसंघात द मार्जिन इज ह्यूज ऑफ ऑलमोस्ट 9,000 वोट्स. करेक्ट. सो हे जेन्ना तांची परिस्थिती आसा आनी ते हांवें आयकलां म्हणजे तुज्या डिबेटाचेर आयकलां किंवा हे की ते 13 सीट मागताले आनी हे 13 सीट दिवपाक तांकां तयार आशिल्ले. काँग्रेसीचे दोन तर आमदार सामके तांकां दिवचे एक्झॅक्टली. सो 13 सीट तुम्ही जेन्ना दिता तेन्ना ताका सायंटिफीक बेजीस कितें. देर हॅज टू बी सम सायंटिफीक बेजीस. म्हाका तरी दिसता की पळय विजय सरदेसाय हो काँग्रेसीचोच फुडारी एका टायमा वयलो. काँग्रेसींतल्या कांय डिफरन्सीसा खातीर तांणी तो पक्ष काडलो. ताचो मेन मंत्र कितें गोंयकारपण ते राखपाक कशें जाय पळय हें तो काँग्रेसीन वचूनय राखपाक शकता. पूण आयज गरज आसा विजय सरदेसाय जशें तुमी सांगलें की ताचें एज अ प्रादेशीक पक्ष म्हणून ताचें लिमिटेशन जातात. पूण आयज जर तो काँग्रेस पक्षान वचत जाल्यार काँग्रेस पक्ष घटमूट जावपाक मदत जातली. दुसरी गजाल काँग्रेस पक्षान वचून विजय सरदेसाय सारको मनीस काँग्रेस पक्षान वचून रिजनल बेस रिजनल सेंट्रीक काय पॉलिसीज गोष्टी करपाक शकता. मनोहर पर्रीकर बीजेपीचो लिडर आसलो पूण तांणी गोंयकारपण मनोहर पर्रीकरान सांबाळलें आनी ताणें ह्या पक्षाक एक रिजनल एक्झॅक्टली रिजनल हे दिल्लो. ती ताकद विजय सरदेसाय कडेन आसा
ते दोगूय हो आपलो विशाल बाब जो सांगता युती बिती डायरेक्ट मर्ज जावपाचें गोवा फॉरवर्डान काँग्रेसी बरोबर आणि विजय आतां जशें लिडरशीप चेंज करपाची गरज ना आसा ह्यो वेगळ्यो गजाली. ना, बरोबर. तातूंत आमी उलोवपाक शकना. जर विजय बाब सरदेसाय काँग्रेसीन जर खरोच गेलो जाल्यार ताचो फायदो काँग्रेसीकूय जातलो गोंयाकूय जातलो.